संतोषान उल्हासान सुन्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कथ्या काळजा धन्य तुका भेटयता पवित्र स्नानान आमकां नवे रचून केला पवित्र सभेन आमकां नवे मिसांव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेता जिने तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कथ्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सुराती जायनाकात देवाच्या कामाक पवित्र सभेच्या शिकवणेक आणि पवित्र सभेच्या कामाक उदारी जायान हें जावन आसा आयच्या दुसऱ्या वचपान साम पावल कोरिंथकारांक करची एक विनंती आनी जेजूच्या उदारपणाची एक झळक आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू दोगा स्त्रियांक गूण करता आनी बरें करता तें बरें मन उदारी मन आमचें जावं दी आनी तशेंच इगर्ज मतेच्या शुभ वार्ता प्रसार करच्या कामाक आमचें उदारपण वळोवन दी जायते फावटी आमी आमच्याच विशयांत आमी चिंतलां दुसऱ्यांच्या विशयांत वा समाजा विशयांत बरें चिंतिनासतना केवळ आपुणूच बरें जायचें आपुणूच जियेचें म्हणलो स्वार्थ मनोभाव घेवन आमी जियेल्या आमी केली सर सुखी देवा मुखार वळखून घेवया आनी ताजे बक्षणे मागया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून वायट धरून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सदां संपार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो जिगतीर आमच्या सर्वेस्पराच्या बरागी विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia kakrut कर Sumia kakrut कर Krista kakrut कर Krista kakrut कर Sumia kakrut कर Sumia kakrut कर देवा कुन सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्मृता सौम्या देवा
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाते देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमचो भाव जैसन दैवशास्त्राचो 4थ्या वर्सा शिकोवन आसा ताचो जल्म दिसाच ताज्या खातीर आमी मागया देवा आमच्या बापा तुझे भुरगीं आमकां करून उजवाडाचे भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पळयलाय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका मगार तुझ्या सताच्या उजवाडांत सदां जियेशें कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जन्मयाच्या पुस्तकांतले वाचून कित्याक देवान मरण रचूंक ना जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचे वीक ना प्रत्वेर यमकोडाची पदवी सलाना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगले आनी ताचे आदीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा देवाचे उतर उपकार तुका वागणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारले हांव तुका वागणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले ना सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलो फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो आमी तुका वागणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारले सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची गीत गाया ताच्या पवित्र नावा अर्गां दिवन हरसिया ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जीनभर बाळटा सगळी रात जरी तुकाने काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास देवन येता आमी तुका वागणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें आमकां निवारले आमी तुका वागणता सर्वेस्पोरा कित्याक तुवें
आमकां निवारले. सांव पावलोन कुरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सर संगतींनी जशें तुमी पळयली म्हणजे भावार्थान प्रसांग करचे, हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्याय धनधर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयली जाया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस तरी तुमचे खातीर तो दुर्बल जालो, कित्याक ताचे दुर्बलकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पडत जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारके जिवनचे बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हणल्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा ते तुमी तांच्या गरजांक दिवचे. तेच परी एक दीस ते आपणा लागीं सडीत आसलेले दिवन तुमच्या गरजांक पावतली. असले सामानपण तुमचे मदें वाडूं. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, चड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर. देवाचे उडुपकार. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit nava pogli kusaya. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit nava pogli kusaya. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit nava pogli kusarya. Alleluia gavya somya kasiya tacha povit nava pogli kusarya. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडीक उतरल्या वेळार वडयेक लोकांचो समूह ताच्या बाबारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. तो जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या, तूं येवन तिजेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताजे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड समूह ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडसितलो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आशिल्ली. सबार वैजांच्या हातान पडोवन ती कश्टाली आनी आपणें आसलें सगळें तिणें वखदाक करसिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिजी पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताजें आंग वस्तूर आपाडलें. फकत ताज्या आंग वस्तूर आपरीण जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिजे रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर सरून गेली म्हणून समजलो आनी लोकांक हुशेन परतोवन म्हणालो, म्हज्या आंग वस्त्रांक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी. शिसांनी ताका जाप दिवन म्हणलें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून सोदून हेणे तेणें पळयतालो. तेदवा
आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा सावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताजे मुखार आयली, पांयांक पडली, सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगे लागली. तोबळ जेजून तिका म्हळें, दुवे, तुज्या बाबर्तांत तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. अशें उलोवन आसतनाच सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत हांवन जण येवन सांगे लागले, तुज्या दुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसो कित्याक? पूण ताणें म्हळें, तें गुमान करिनासतना जेजून जायरासाक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सतपणल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताजो भाव जुवांव ह्या तेगां शिवाय हेर कोणाकच आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें आनी तो घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें सगळ्यांक भायर धाडलीं. उपरांत चलयेच्या आवयक आनी बापयक आनी आपल्या सांगाता घेवन चलयेक न्हिदलेल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिसे म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. चड पुंजयलेल्या लागीं चड कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांय उणें जावंक ना. सुरातपण आपुणी कांय ना दुसऱ्यांक खावंक दिना. आपुणी गरजेच्यो वस्तू उपयोग करना, दुसऱ्यांक उपयोग करूंक सोडिना. आयचो दीस भोव गरजेचो न्हय, मुखार येवचे दीस भोव गरजेचे. आज हांव भिकाऱ्या बरें जियेता आनी फाल्यां राया बरी म्हाका जियोंक जाय. पूण फाल्यांचो दीस येताना परत हांव तेंच चिंता. आज हांव भिकाऱ्या बरी जियेता, फाल्यां परत राया वरी हांव जियेतलो. म्हजे तावन 1 रुपये दुसऱ्यांक हांव दान दिना. म्हज्या घरांत हांव 1 ग्लास उदक तानेल्ल्यांक हांव दिना. पूण दुसऱ्यां तावन म्हाका बरेंपण लाबा जाय. सुरातपण. पूण कितल्या म्हणसर सुरातपण सांगतना एक ल्हानशी काणयेचो उगडास येता. एका घरा तांच्या हितलांत एक भोव व्हड पणसाचो रूख आसलो आनी सदांय भायर येवन पणसाच्या रुखाक पळोवचें. केन्ना ह्या रुखान तावन पयलें फळ जातलें आनी आखरेक एक पणस थंय उदेता. घरच्यांक भारी संतोश, आमच्या घरच्या पणसाच्या रुखांत पणस जाला. आनी अशें पणस पिकोवन येताना तो पणस घेवन घरा हाडून आज खावचो नाका, फाल्यां खावया. आजच केल्यार पणसाचो परमळ कसो आमकां मेळचो. आजच केल्यार पणसाक आमी कशें पळोवचें. पयलो पणस घरा जाल्लो, दुसरो दीस आयलो, दुसरो दीस येताना आज खावचें नाका, फाल्यां खावया. आनीक इल्लो वेळ पणसाक पळया. अशें 4 दीस गेले. 5व्या दिसाक पावतना पणसाच्या एका कुशीन तावन एक कसलो सगी एक स्मेल येवंक प्रारंभ जालें. पणस पाड जाला म्हणून कळ्ळें. घरच्यांनी चिंतलें, पयलो हो पाड जाल्लो कुशीचो पणस आमी खावया, बरो पणस फाल्यां दवरया. त्या दीस 5व्या दिसा तो पाड जाल्लो कुशिल्लो पणसच काट्टकन केलो आनी बरो पणस
फाल्यां दवरया. सवो दीस आयलो पणस आनीक इल्लो चड पाड जालो. घरच्यांनी सांगले हो पाड जाल्लो कुशीचो आज आमी खावया, बरो पणस आमी फाल्यां दवरया, फाल्यां खावयेत. अशेंच 4-5 दीस सरले. हर एका दिसा केल्लो पाड जाल्लो पणस मात्र बरो पणस त्या घरच्यांनी खावंकूच ना. सुरात्यांचे जिवीत ह्याच रितीर. बरें तांकां पळोवंक जायना. बरें आज आजीक न्ही फाल्यांक आसूं दी, पूण आज भिकाऱ्या पुरी हांव जियेतां. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायते फावटी हें पणसाचें जिवीत आमचें जावन आसा. सुरात्याचें जिवीत ह्याच बरी जावन आसा. बरें आमकां करूंक नाका, बरें आमकां आयकूंक नाका आनी सर उपून जावन दवरचें कोणा खातीर. सडावत हांव सांगतां, जिवितांत कुडींत बोळ आसतना बरें कर, पूण जावन दवरी नाका. तरणाट प्रायर तुका कितें खावंक आसा तें बरें करून खा. चड डायटिंगाची गरज ना. प्राय सोमतना डायटिंग करीजेस. थोड्यांनी पूण जावन दवरचें. आज कांय खावंक ना, भुरग्या बाळांक चड बरें कांय जेवण खाण दिनात, पूण जावन दवरचें, पूण जावन दवरचें. 60-70 वर्सां जातना शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, पूण जावन दवरल्याचो फायदो कितें? आपणाक खावंक जायना, पूण जावन दवरलें तशेंच आसा. त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांब पावल सांगता, बेश्टेंच पूण जावन दवरी नाकात. दयाळ जाया, उदार मोन तुमी दाखया. देवाच्या करणेक, पवित्र सभेच्या करणेक, शुभ अर्थाच्या कामाक उदार जाया. जर तर उदार जाल्या तर देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. आनी हाका पूरक जावन आयच्या वांजेलांत जेजूची 2 उदारपणाची करण्यो आमी पळयता. 2 आजापां आमी पळयता. जर तर ही दोनी करण्यो वा दोनी आजापां आमी पळयल्या तर एक आमकां सत गजाल कळटा. ह्या 2 आजापां फाटल्यान पयलें जावन आसा पातयेणी. त्या जेजूचेर आसलो बरवसो. जेजू गूण करतलो, जेजू बरें करतलो म्हणली ती एक दृढ पातयेणी. आनी हाज्या फाटल्यान आसा ही 2 आजापां. ह्या दोनी आजापांत आमकां पळोवंक मेळटा संख्य 12. स्त्री 12 वर्सां तावन कश्ट जाताली आनी जायराची दूख 12 वर्सांची. ह्या 2 आजापां फाटल्यान आमी पळयता जेजून तांकां आपडचें. जायराच्या दुवेक आपडल्या तक्षणच ती बरी जाता आनी स्त्री जेजूक आपडल्या तक्षणच बरी जाता. आमी पळयता दोगां स्त्रियांक जेजू दुवे म्हणून आपयता. जायराच्या दुवेकी दुवे आनी तशेंच ह्या स्त्रियेक बरें कर जाल्ले उपरांत जेजू तिका सांगता दुवे. पूण गरजेचें जावन आसा पातयेणी. तर कसली ती पातयेणी आम्हा सर्वांक आसूंक जाय. आतां आमी थोड्या कश्टाच्या काळार आसा. जेजू म्हजी मागणी आयकतलो की. जायते जाणांचें काम गेलां. जेजू म्हाका काम दितलो की. जायते जाणांक इस्कॉल ना, क्लास ऑनलायन. जेजू म्हाका बरें करतलो की. जायते जाणांचे बिझनस पाड जालां. जेजू म्हाका बरें करतलो की. जेन्ना हांव म्हाकाच देव करून घेता तो वळ म्हाका देवाचेर पातयेणीची गरज ना. जेन्ना हांव म्हजेच सक्तेंत आनी बळांत हांव जियेतां, हांवें चिंतलें हांव करूंक शकता म्हणली ती पातयेणी म्हजे थंय आसा, तो वळ देवाची गरज ना. केवल हांव म्हजेच सक्तेंत आनी बळांत हांव जियेतां. आनी तशें जाल्यार हांव देवाच्या कृपेक हांव स्विकार करूंक तयार ना. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, खंयच्या रितीर आमी जिये जाय. जर तर आयचे पयले वाचपाचेर आमी एक नदर मारल्यार जाणवयाच्या पुस्तकांत बरयल्लें तें वाचप आनी अशें बरयलां. देवान मरण रसोंक ना, जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न जायना. अस्तित्वाक आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां.
संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली, ताजे थंय नासाचें वीख ना. त्या देखून आमी चिंतूंक जाय आनी पळोवंक जाय, जें कितें देवान रचलां बरेंच रचलां. जें कितें देवान ह्या संवसारांत अस्तित्व काडलां तें सर्व बरेंच, तातूंत कितेंच पाड ना. आनी जर तर पाड खंयसर जालां, पूण देंवसराच्या मोसरान मरण संवसाराक रिगलें आनी ताज्या अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. आनी त्या देखून जाणवेचो पुस्तक सांगता, देवाक सांडून देंवसराचो पटलाव केल्ल्या वेळार मात्र वीख लाभता, मरण लाभता आनी सरितीचे नास आमकां लाभता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देंवसार दोन शिंगाचो जायजे म्हणून ना. देंवसार वोडेक चिमटेचो जायजे म्हणून ना. देंवसार काळोच जायजे म्हणून ना. देंवसार विद्रूप जायजे म्हणून ना. साबार पावटी हांवच देंवसार जावंक पुरो. देवाक हांव सांडल्या वेळार, देवाच्या कुरपेची आदार म्हाका गरज ना म्हणून बगल्या वेळार, देवाची बेसांवां म्हाका नाकात, म्हजें शिकप म्हाका पुरो, म्हजी आस्त बदीक म्हाका पुरो, म्हाका धैर्य दितली, म्हजें सर्व बळ म्हाका पुरो, म्हजी कुटुंबाची पुरो म्हणून हांवें चिंतल्या वेळार, देवाचेर हांवें विसर पडल्या वेळार तो वळ हांव देवातान पयस वेता आनी देंवसरा लागीं वेता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या वांजेलाची ती उतरां आमच्या मनांत, आमच्या तोंडांत आज गाजोवन दी. आनी ती जावन आसा, तुज्या भावार्थांत तुका बरी केली, समाधानेन वच. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना आमचो भावार्थ देवा थंय आमी तीर करया. आमचो भावार्थ वाडोवंक देवा लागीं आमी मागया. देवाचे उतार पवित्र पुस्तकाचो हर एक पुस्तक आमी वाचता आसतना आमचो भावार्थ आमकां सोडोवन दी. आयचे हे मीस साबार जाणां तुमी ऑनलायन पळोवन आसात, आमी मागया ह्या मिसा वेळार सोम्या म्हजो भावार्थ चडय. आनी जर तर देवा ते भावार्थ आसा तर आमचें जिवीत नंदन जातलें, सुफळ जातलें. सर्व आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्या त्रिंदादीच्या थंय आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्वोदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संपवलो, अंकार मोरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें खस सोंसलें, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वोदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पयस सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, फुडेंचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. जायत्या कश्टांच्या वेळार आमी आसा. पिडे शिडेंत वेडो गेला आमच्या ह्या संवसाराक. जायत्या जाणांचें काम गेलां. जिवितांत असली दादोसकायी ती पयस गेल्या. ह्या मिसाच्या वेळार आमच्यो सर्व गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरया. त्याच देवाचो आदार, ससाय आनी कुमोक आमी मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या पाप साहेब बागियोन फ्रांसिसाक, सोमेस्त गवळ्यांक, याजाक आनी धर्मिकांक जीव सांबाळचे मिसांव करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सरकारान तांच्या हाताखाल आसच्या सर्व लोकांची भलायकी दिवचें येवजण फावो ते परी जारी करूंक, दुबळ्या धाकट्यांक हाचे वरवीं बरेंपण लाभोवंक, सर्व फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बरें बोन दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भलायके शेतांत वावर करच्या सर्व धाकटेरांक, नर्सांक आनी आस्पत्रेंत सर्व सिब्बांदींक भलायकेवंत कर. तांचे ताब्यान आसच्या पिडेस्तांची जतन करूंक तांकां धैर्यादीक आनी उमेदवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत लायक भावार्थ्यांनी एका मनान आनी एका काळजांत, कुटुंबांत तशें समाजांत सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. जायराचे दुवेक तुवें मरणांतले राखलें. मरणाचे तनीर आसच्याचो
तूं आदार दी. तशें मरण पावल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सान्यांक ससनाचो विशव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुजें उतार नियळण आमच्या मागण्या मुखांत्र आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत तुजो संदेश जाणा जावन तुज्या मिसावांत वांटेली जावची खरी हातेरां आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर्व कसकी गरज्यो त्याच देवा मुखार आमी दवरया. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत जायते कश्ट आसात. खाना पिवनाचो अभाव आसा, पयशांचो अभाव आसा, जावंक पुरो घरा आसल्यांचो कामां गेल्यांत आनी आर्थीक स्थिती वस्तू बिगडल्या, जावंक पुरो भलायकी बिगडल्या. ही सर्व इरादे ह्या मिसावळा देवा मुखार आमी दवरया. मोगळा बाबा आमचे जिवीत तूं जाणाय. आमच्या जिवितांत कितें सर्व गरज आसा तेय तूं जाणाय. ही थोडी प्रार्थना आमी तुज्या मुखार बाबार्थान दवरल्यान ह्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी खऱ्या विश्वासान मागिल्ली ही आमची मागणी तुजो आदार आनी बेसावा मुखांतर आमकां लाभय. ही आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. Dilia denyani somya hasitav Visna rangadutrani tuka vanditav Santos bharit kaljani kani kadetav Ullas bharit gitani opunti ditav Ge somya mogantunge आमी दिवची काळीक तुगे आशीर्वाद गांधयेन तुगे तिचे सवय आमकां तुगे गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काळीक तुगे आशीर्वाद गांधयेन तिचे सवय आमकां तुगे म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्यातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की पयसुच्या तोवाक सर्वेश्वर मानून घे. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संवसारांत फावो तसले जावंक आमचे भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनूय तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी चियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतां. बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलो. ताज्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें तूं त्याच पवित्र आत्म्यांत आमी घेतला. देखून ससनाक मेळटा आमकां मेळटलो तो पातकांचो गोड भोगूंक आमी बरवशान अत्रेकतां रावता.
त्या पसोदातां देवदूतां बराबर तुझ्या जपांचे पदवेचे दिनवाशे काळसान आमी स्तुती गायता. Obe darbaran so serveis por tu Sargani samsar perla tuja vaibhava Un sargi tu kache Serveis porace naviye tata kache Un sargi tu kache बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचे हें रगत पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासतना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडवण्याचे काळच तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगाती बगेवन सुजे तिजो निश्कळंकपती बगेवन धर्मदूतांनी सर उकाळी. तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव.
तुझे कुशी सरगड जाता तुझे संसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेत पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सरस्पर वायटांतली आमकां निवार दे कोण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागेर आमच्या सोडून तर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोब्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी मोगळा जेजू तुम बहु पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन जेजू तूं आत्मिकान बुक बागोसो सासनी जिवीत लाभोसो जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आदार जावन ये जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आसरो जावन ये जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आदार जावन ये जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आसरो जावन ये जेजू तूं उस्वार आज्ञा संस्रासो पातका काळोख पयस करसो जेजू तूं सोडवून दास मनशाचो सुटका सर्वांक लाभोसो जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आदार जावन ये जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आसरो जावन ये जेजू तूं मोजे तये जिनियेक मोजा आदार जावन ये
Jésus tu moje tanye Chini mojasru zaune प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडे रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जिवान आमकां बरो हे बरी सदां तुका मोगांत एकवटोवन ससनाक बाळता तसलो फळ आमी काडू हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू उसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वरकार सुम्या तुझो संदेश घेऊन कालतेपणी आमी चलता मुखार तुझे सुम्या सदां पाथेर जिविताचे वाटे फुडे सरता तुझी कृत्यानी याडो हरसून कीर्ती गायता गीता संगीतान भियोल विज्ञा सर्वेच पोरा तुका कंटा तुझी कृत्यानी याळू हरसून कीर्ती गायता गीता संगीतान भियोल विज्ञा सर्वेच पोरा तुका कंटा मोकळ पुत्रा सोवे अंगवार वय आशीर्वाद दिया Băgând cu săci curvind, dar mă cam ce tu am și desmântli, băpăce ptaci ne puite.